एजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी देवदूतान म्हाका देव मंदिराच्या दारवंट्याशी परतून हाडलो. देव मंदिराचो फुडो उदेंती वाटेन आसलो, तर देव मंदिराच्या उमऱ्या पोंदाक थावन उदकाचो व्हाळ भायर सरतालो आनी उदेंती वाटेन व्हांवतालो. हें उदक देव मंदिराचे उजवे कुशीक पोंदल्यान वेदीचे दोखीण वाटेन व्हांवतालें. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरेच्या दारवंटांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानूच व्हरून उदक उजवे वाटेन भायर व्हांवतालें थंय उदेंते वाटेन आसलोल्या भायल्या दारवंट्या लागीं म्हाका पावयलो. ताणें म्हाका म्हणलें, हें उदक उदेंती वाटेन व्हांवून जॉर्डनाच्या व्हळा पर्यान आनी जीव नासलोल्या दर्या पर्यान पावता, आनी दर्यान पावतूच त्या दर्याचें खार उदक गोड करता. आनी जंय जंय ही नोत पावता थंय जियेतात त्यो हिसपा बायल्यो रोचना जिव्योच उरतल्यो आनी भरपूर मासळी आसतली. नदीची आलतोडी आनी पोलतोडी सोर जिनसांची फळां दिवपी रूख वाडटले. तांची पानां सदांच हिरवीं आसतलीं आनी तांकां सदांच फळां पिकतलीं. म्हयन्याच्या म्हयन्या तांकां नवीं नवीं फळां जातलीं, कित्याक देव मंदिरांतसून व्हांवतल्या उदकान तीं शिंपल्यान. तांची फळां खावपाक बरीं आसतलीं आनी तांची पानां वखदाक उपकारतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. दोलबारांचो सर्वेस्पूर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. म्हणया, दोलबारांचो सर्वेस्पूर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देव आमचो आसरो तो आमचें बळ. कोश्टां आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. भूंय कांपल्यार कांपूंक, दोंगर खोल दर्यांत उमटून पडूंक, दर्याची उदकां चळबळून गळबळूंक, लारांच्या मारा दोंगर हालो, आमी हालची नाव. जबाब. दोलबारांचो सर्वेस्पूर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देवान जोर ठिकाण केलां शारामध्ये, तर तें शार हालत कशें? दीस उदेना फुडें देव येता ताच्या आदाराक. ताचो ताळो जोर सोणसणलो, राष्ट्रां थरथरतात, राजवटांची जाता मोडफोड, बिंव वेता, भूंय वेता कोंचडून. जबाब. दोलबारांचो सर्वेस्पूर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. येयात पळयात सर्वेस्पराचीं कर्तृत्वां. ताणें प्रितुमेचेर केल्लीं अजापां. दोन मोडून, बाले तोटून, दाळ लासून उडोवन सगले प्रितुमेर तो झुजां सोंपयता. जबाब. दोलबारांचो सर्वेस्पूर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. बागीवन पावलून कोरिंथकारांक बरयलोलें पयलें चिटीवेलें वाचप. भाव भयणीनो, तुमी देवाचें शेत आनी देवाचें इमारत. देवान म्हाका दिलोलें देणें वापरून एक बऱ्या घर बांदपा भाशेन हांवें बुन्याद घाली आनी आतां ते बुन्यादीर दुसरो बांदता. पूण आपूण कशें बांदता ताचेर जण एकल्यान आपलें लक्ष घालचें. ही घाल्या ती बुन्याद म्हणल्यार जेजू क्रिस्त.
ताचे भायर आनीक बुन्याद कोणाच्यान घालूंक जायना. तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे सवे वस्ती करता म्हूण तुमकां खबर ना? जर कोणी देवाचे मंदिराचें निसंटोन करीत तर देव ताचो नाश करतलो, कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तुमीच हें मंदीर. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उद्गार. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, हांवें हें घर विंचलां आनी तें पवित्र केलां. म्हजें नांव थंय तोखपाक सदांकाळ. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुदोवांची पास्कोंचो परब लागीं पावलोली. जेजू जेरुसलेमाक गेलो. देव मंदिरांत बैल, शेळयो आनी पारवे विकताले ते, आनी सावकार आपल्या वेपाराचे मांडार बसलोले ते ताका सांपडले. ताणें दोरयाची एक सोती केली आनी ती घेवन तांकां सगल्यांक शेळ्यां बैलां सयत देव मंदिरांतले धांडवले. सावकाराची दुडू ओतले आनी ताचे मांड उमटिले. पारवे विकतल्यांक ताणें म्हणलें, हे सगळे हांगासरले काडात आनी म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. तुज्या घराच्या मोगान हांव लासतां अशें बरयलेलें आसा म्हूण ताचे सिसांक तांकां उगडास आयलो. जुदेवांनी तांकां म्हणलें, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली खुणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता? जेजून तांकां प्रतिपाल केलो, हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. जुदेवांनी ताका म्हणलें, हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय? पूण तो आपले कुडीचे मंदिराची खबर करतालो. जेन्ना जेजू मेलेल्यांतलो जिवंत जालो तेन्ना ताणें अशें म्हणलोलें म्हूण ताचे सिसांक उगडास जालो आनी जेजून उलयलेल्या उतराचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर ताणें विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. मुखेल वळ. म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. नियाळाक आदार. एक दीस मीस चलतना एकल्याचो मोबायल वाजलो आनी ताणें थंयसरूच आपले वावर धंद्याची गजाल करूंक सुरवात केली. मिसाचें मोल, म्हत्व आनी इगोर्ज एक पवित्र जागो हाचेर ताणें बेपर्वा केली. आयच्या शुभ वर्तमानांतलो निरोप. जेजू आपल्या बापाच्या घराक फावो तो मान दिवंक सांगता आनी आयकना ताची नीत करता. हे पवित्र मंदिराक मनशाक बदलपाची शक्ती आसा. हांगासर देवाचें ठिकाण आसा आनी तेंच ठिकाण खास तरेन आमचे भितर आसा. जेजू मरून पुणून जिवंत जातकूच 30 वर्सांनी भागिवंत पावलू आपले चिटींत कोरिंथकारांक बरयता. ती देवान बांदलोलें घर. तांकां तो उगडास करता. तें देवाचें मंदीर. देव तांच्यांत रावता. बांदलोली इगोर्ज जावन आसा एक खुणा आनी मनशाच्या
भावाटाचे अस्मिताय. आमकां जेजून आपल्या मासा रोगतान बांदल्यांत. देवाचो स्वास आमचे भितर आसा जाल्यार आमी जिवाळ पवित्र सोबा जावंक गरज. भाग्यवंत पावलू इगोर्जेच्या इमारतीचेर लक्ष घालून सांगो नासलोलो, पूण भावाटाचो समुदाय जावंक हुस्केतालो. आमी देव मंदिरांत येता तेन्ना पवित्रपणान मिसांत भाग घेवंक उलोवपाचे ताळण्यो आनी फॅशन आदी सोडून दिवंक गरज. आमी समाजांत जेजूचें जिवें मंदीर जावंक फावो. आयज आमचो थाराव जावन दी. जेजू, आमी तुजी पवित्र मंदिरान तुजो सदांच आमी पवित्रपणान पाटलाव करतले.